예수 뭐가 좋냐 아버지 라수리 가사 주자 뭐가 좋냐 예수 जेजू मोगाच्या आत्या ही बो सकाळी आयज नव्यान तुझ्या पांयाशी आमी आयल्या आमची काळजां तुझ्या मोगान लासूं आमच्या काळजान तुजे सवेन खार मेळ्ळो बो पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू सगलो मान सगली महिमा तुकाच पावो कित्याक तूं एकलोच खरो जिवो दिव ह्या बो पवित्र संस्कारान ही बो सकाळी तुका पोरनिपाट नमस्कार करूं म्हाका भाग मेळ्ळा देखून हांव संतोसता आनी ह्याच संतोशान हीच खुशालकाय तुका म्हज्या सुम्याक म्हज्या देवा म्हजी मान खोल भागावन पोरनिपाट आनी नमस्कार करता Jesus, 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 Jesus. Shantici tuzo, angeli doshi. Shantici tuzo, angeli doshi. Soltanti pauti,
खरो जीव देव तुजे मुखार आसा, ताचेर नदरूच दवरल्यार पुरो, ताचे मुखार उबो रावल्यारूच पुरो. Stand still before him. He will fight for you. Exodus 14:14. ताचे मुखार शांत उबो राव, तुजो देव तुजें झूज झुजतलो. जेजू ही सकाळी काय बरो सुकण्याचो आवाज भायर आयकूंक येता, वाऱ्याचो आवाज कानार सादता आसतना कुडीक वारो लागता. मन शांत जावपाकूच जाय, पूण ह्या आमच्या मनान जायती उचांबळाय, ह्या आमच्या मनान जायते दुबाव, ह्या आमच्या मनांतल्यानूच उत्पन्न जाल्ल्या जायती भिरांत, ह्या आमच्या मनान जायत्यो नाडकुतीच्यो मांडण्यो काडल्या, ह्या आमच्या मनान जायतीं नाका जाल्लीं चिंतनां आमी घडयल्यात. ह्याच आमच्या मनान तुजेशी येवपाची चिंतनां हाडचे बदलेक तुजे कडलीं पयस वचपाची चिंतनां, वायटव्या कडेन लागीं वचपाची चिंतनां निर्माण जाल्या. देखून हे सकाळी जेजू तुजे मुखार हांव म्हजें मन उबारता, तुजे मुखार आमी आमचें मन उबारता. जेजू, we lift up our minds to you. ह्या आमच्या मनाचेर, ह्या आमच्या मतीचेर तुजो उजवाड घालून
ह्या आमच्या मनान जितलें बरें आसा, बऱ्यो मांडण्यो येतात, बरीं चिंतनां येतात, तांचे पासून तुका दिनवासून आमचें मन, आमची मोत तुज्या पांयाशी ही सकाळी आमी हाडटा. तुजी नदर वो पवित्र संस्काराचेर दवर. तुजें मन इल्लोसो वेळ ओगेपणी जेजू कुमार. तुझे मन, तुझे प्रार्थना, तुझे विचार जेजू मुखार उबार ह्या वेळार. व्हडल्या ताळ्यान तुझें मन, तुज्या मनांतलीं चिंतनां, तुज्या मनांतलें प्रार्थना जेजूक उबार. तुझी स्तुती करता, कृपा तुवें म्हाका फाव केली देखून. तुज्या पांयाशी आमचे सगळे हुस्क्याक कोणती तुज्या पांयाशी दवरून वांगडा जेजू सदांच एक कृपा आमकां फाव करून वांगडा जेजू. आमी जायते पयलीं सोदता आमचे वस्तुकीन आमी येता पूण जॉनच्या 16 अभ्यासकारांत साठांनी सवय लायली. बापान म्हणलां म्हज्या शिवाय म्हज्या पांयाशी येवंक जाय वांगडा जेजू. हीच कृपा आमकां सदां काळ तूं आमकां फाव करून वांगडा जेजू. सगळें आमचें दुयेंस पेस्पिडां वांगडा जेजू तुज्या पांयाशी दवरता. तूं आमकां राखण सांबाळ जेजू.
आनी म्हणजे देवाच्या फुड्यान आमच्या वचूंक जायना गरजेचो कित्याक तोच आमचो बरो देव, तोच आमचो राखणदार, तोच आमचो पेखणदार, तोच आमचो जिवीत दिणार गरजेचो. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, सदांच ही कृपा आमकां खावप मानता गरजेचो. तेच भाशेन जे फादर पॉल तेच भाशेन फादर फ्रांसिसाक तांकां रानांत सांबाळ, ही तांकां सदांच कृपा दिल्या ती आमकां एक सोय मोगळो जेजू तुज्या पांयाशी येवपाक. तो तर तर नासले जाल्यार तुज्या कडेन शापून आसा मोगळो जेजू. तांकां कृपा दी मोगळो जेजू, तो आमकां रानांत सांबाळ, सदांच आमकांय कृपा दी मोगळो जेजू तुज्या पांयाशी येवंक. तुका वळखण दिवपास आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक्यू जीसस. I will bless your bread and your water. There will be showers of blessings. Thank you, Lord, for being a great blessing in our lives. अर्गान दिनवास दिता तुका ही आयची बॅट तुवें म्हाका फावो केलें दिता. अर्गान दिनवास तुका सगळें बरेंपण जें तूं म्हाका फावो करता दिता. अर्गान दिनवास तुका कालच्या दिसा जो म्हाका अक्षर घडटलो आसलो तो तुवें म्हाका त्या अक्षरांत वाटयलो देखून. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. या वेळार तुजी सोयशी येवंक म्हाका फावो केलें देखून तुका आर्गांनी हांव म्हणटा आसता. आमची भुरगीं आमची गिरेस्तलाय पूण ह्या आधुनीक काळांत आमच्या भुरग्यांक सजून घेवन तांकां फावो तें मार्गदर्शन दिवन आमी चुकता. आमकां भोगूस जायपाक आनी आमची भुरगीं ह्या समाजांत दोन ताळमेचेर जैत व्हरून आपले अस्मितायेचे वेळार तुका जुलो मारून तुजेरूच आमकां वावाट आनी बरोसो दवरून जिवितांत चाट मारून तूंच तांकां जाणवायेक बुद्दीन वाडोवन आपलें जिवीत आपल्या आवय बापायच्या उतरांत चलून आपलो घोरागो आपल्या घोराब्याचें नांव वर काडून आमच्या भुरग्यांच्या मनांनी घाल. आयच्या संवसारांत गिरेस्तकाय पयशे दिवंक जायते पूण दोर घोराब्याची गिरेस्तकाय आमची भुरगीं जावं सुभुरगीं जावं वाडलेलीं आमचीच भुरगीं तीं आमच्या भुरग्यांक पासून मागून तांकां बरी वाट दाखोवन न्हयच आमच्याच घोराब्याच्या भुरग्यांक पूण आमच्या समुदायांतल्या
आमच्या गांवच्या भुरग्यां पासत 2 दिसां मागून आमची मनां उजवाडाय जायत. कारुणांत घडप दुनिया जिवितांत जोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय कारुणांत घडप दुनिया जिवितांत जोरू दुनिया आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता. ऑल्विन आनी एलिशॉन कार्वालो आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसां आमी भेटयता देवाक दिनवासून वेनेसा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली फातिमा फेर्नांडीस, देवस्वाग्रांत फ्रांसिस्को कार्वालो, दाबोली इजाबेल फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली नॉर्बेट डायस, सेंट पीटर समुदाय मार्सेलिनो मिनेझीस, रेजिना मुंदी हेलन कोरिया. ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमच्या पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत मागुया. भोव करून जे कोणाक मनाची पिडा जाल्ली आसा, स्विसायड करपाचे चिंतना तांच्या मनान परतून परतून येतात, असल्या पासत मागुया. व स्विसायड करपाची कारणां जी तांचे पासत उत्पन्न जातात ती पयस जावंक मागुया. भोव करून जांकां आमी वळखता मनान घडये डिस्टर्ब जाल्लीं आसा, जायतीं जाणां आमचीच भोंवतणी घडये आमच्याच कुटुंबांनी, तांकां आमी आनीक त्रास करिना जावंक पूण खरीत भाशेन आमच्या उतरांनी आमच्या मागण्यांनी तांकां सांगात दिवंक आमी कृपा मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया आमी नावेलेचो एडबर्ग पेरेरा, जाका पुलिसांनी मार घालून आजून पासून गंभीर परिस्थितीचेर आसा. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. तशेंच सगळे आमचो पुलीस फोर्स आसा त्या पुलिसांचेर आमी देवाची कृपा मागुया. तांणी आपली ड्युटी बरे भाशेन करूंक, आपणाच्या फायद्याक न्हू पूण लोकांक राखूंक सांबाळूंक तांणी ती करूंक, तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे अनबुदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. भाग्योन पावलूच चीट आमी संपयत येता आनी संपयता आसतना म्हणटा देवान म्हाका विचून काडला विदेशांक बरी खबर दिवपाक, विदेशांक जेचें उतर परगडपाक. आनी आपणें केलां देखून आपणा देवा लागीं मान भोगता अशें म्हणटा आमकां. तर जण एकलें आमकां देवान विचून काडलें कसलेंय तरी काम करपाक आनी देवाचें मन आमी जाणा जावंक जाय देवान म्हाका कित्याक विचून काडला. आनी हें मन जाणा जालें म्हणटच
देवाचें मन आमी शार्ती पावूंक जाय आनी तेन्ना आमी खुशाल जातले हांव देवान दिल्लें तें केलें. तर हे मिसांत आमी आमकां देणें मागुया. आनी हे मिसान आमकां फोव तो वांटो मेळचे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच कुवा मरीक दिता आनी भोगताक आनी तुमकां भाव भयणींनो कोरात म्हूण प्रार्थना माग. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या काकुत्सारा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फाव ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तें बासायलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदूण पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण जे लागीं मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासनांच्या सासना. बागीवन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे विशीं म्हाका म्हज्या मनान कसलोच दुबाव ना. तुमी खरेंच बऱ्या मनाची मनशां. सगळ्या वस्तूंची तुमकां खूद ओळख आसा आनी एकामेकाक बूद दिवंक तुमच्यान जाता म्हूण हांव बरें जाणा. तरी आसतना तुमकां नव्यान उड्डास येसो करूंक थोड्यो कडेन बे वो बिडा नासतना हांवें तुमकां बरयलां. कित्याक देवान म्हाका हें देणें दिलां म्हणजे ओनभावार्थ्या मदें क्रिस्ता जेजूचो मुनियारी म्हाका केला आनी विदेशांच्या समर्पण ताका मानता तसलें आनी पवित्र आत्म्यान पवित्र केलोले जावचे खातीर देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ताणें यादनीक नेमला. देखून क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान हांव देवा पासत वावुरला ते विशीं म्हाका अभिमान भोगूंक निमीत आसा. अनभावार्थी लोकांक आपणाक खालती करूंक जावं म्हज्या उतरांनी जावं म्हज्या कोन्यांनी व्हड व्हड खुणां आनी विजमितां करून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन क्रिस्तान म्हजे उद्देशी केलां ताची मात खबर हांव व्हडविकेन सांगतां. अशें जेरुजलेमतान इरियेक पोरयान बोवाडो मारून क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाची हांवें जाता तितली परगटणी केली. पूण जोरी क्रिस्ताचें नांव परगट जालें थंय हांवें शुभ वर्तमान परगटचें न्हय म्हूण म्हाका नेम दवरलो. कित्याक दुसऱ्यांनी घाल्ल्या बुनयादीचेर बांदूंक म्हाका खुशी नासली. पोत्तेंच जाल्यार हांव बरयलेलें आसा तें उतर म्हजें सवें खरें जावचें. जांकां ताची खबर परगटूंक जायना ती ताका पळयतली आनी जाणी ताचे विशीं आयकूंकूच ना ती सजमतली. देवाचें उतर हें. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जाबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. इस्रायलाच्या कुळांतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान
आपली सोडवण परगटली, राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट शेकांशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण राष्ट्रांक परगट केली. उद्गार सर्वेस्पराक 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 सोय सोय सर्वेस्पराक 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 सोय सोय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सवें खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक 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 सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपले शिसांक जेजून अशें सांगलें, कोण एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका एक मुगदोम आसलो. हो ताची ग्रेसकायेची वाट लायता म्हूण कोणें ताचे सरशें वचून ताचेर फिर्याद दिली. हाका आपोवन हाडून दोनयान विचारलें, तुजे विशय आयकोता आनी कितें, तुजे कारबार हिशोब दी, तर हे फुडें म्हजो मुगदोम जावं तुका मेळचें ना. तेन्ना मुगदोमान आपणाच भितर म्हणलें, म्हजो दोनी म्हजे कडचें मुगदोमपण काडून घेता म्हणटकूच हांवें आतां कितें करचें. खोणूंक म्हाका सकत ना, भीक मागूंक म्हाका लज दिसता. बरें, हांवें कितें करचें तें म्हाका कळ्ळें. आपल्या दुनयाचे एकल्या रीणकाराक आपोवन ताणें पयल्या लागीं विचारलें, म्हजे दोनयाक तूं कितलो देव आसाय. ताणें जाप दिली, 100 मापां तेल. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण परत घे, बेगीन बस आनी ताचेर 50 बरय. मागीर दुसऱ्यांक विचारलें, आनी तूं कितलो देव आसाय. ताणें परतीपाड केलो, 100 मापां गंव. हाणें ताका सांगलें, तुजें रीण परत घे, 80 बरय. आनी तोच वितीन आपलें काम केल्लें म्हूण ते नाडबुदीच्या मुगदोमाक दोनयान वाखाणलो. कित्याक संवसारी मनशां आपल्या सारक्या लागीं चलता घोळटना उजवाडाचे मनशा परस अदीक तोजवितेचीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मादर तेरेसा म्हणटा, मनशाचें दुयेंसां जावं टीबी जावं कॅन्सर जावं हे मनशाक म्हणल्या भाशेन तकलेचेर ओजोन न्हय. तकलेचें ओजोन न्हय, तकलेचें ओजोन ताचें एकसूरपण. मनीस एकसूरपण भोगता जायते फावटी. आनी एकसूरपण भोगता आसतना ताका सांगात दिवपी भोव थोडे. आनी जेन्ना हो सांगात ना म्हणटच ताका दिसता, हांवें संवसारांत रावन कसलो फायदो संवसारांत. हांवें म्हजोच जीव काडल्यार बरें, सुइसायड केल्यार बरें. तशें न्हय विणान बांदू. तर आमकां सांगात आहा पयली सुवातेर आमचे फामिलीचो सांगात जाय. घरांत रावतल्यांचो सांगात आमकां जाय. जायते फावटी घरांत ना आमची, पूण शेजारी आहात आमकां. आनी ह्यो समुदाय घडल्यात कित्याक न्हय, फकत मागणी करपाक, देवाचें उतर वाचपाक,
सांगात दिवपाक बिणान बांदून हे समुदाय घडल्यात सांगात दिवपाक जायते मनीस एकसूर आहात एकसूरपण भोगतात आनी इतलो वेळ येता तांचेर की तांकां दिसता हांवें म्हजोच जीव काडचो तशें जावन हे बापसाहेब मागता हे मनशां पासता तें मागूंक कित्याक आयज सुइसायडूय उणें जाल्यात आदले भाशेन नात पूण आहात सुइसायड आहात आत्मजीव काडपाचें आहा बिणान बांद पूण हे आमच्यान वाटावंक जाता पयली सुवातेर आमी एके मनशाक भेट करून व्हडलो वावर आमचो जसो भाग्यवंत पावलो म्हणटा देवान म्हाका विचून काडला हें विदेशा मदें देवाचें उतर परगटूं तेच भाशेन आमकां जण एकल्याक विचून काडल्यात दुसऱ्यांक सांगात दिवपाक भोव करून जे एकसूर आहात तांकां सांगात दिवपाक चिंतून ताची तकली म्हणल्या भाशेन अजनादीक जाता आनी शेवटाक आपणाचो जीव काडटा हें जावंक फावना बिणान बांद कित्याक देवूय आहा आमी ताका सांगात दिता आनी देवाची खबर सांगून आमी ताचें जिवीत आगोट आहा तें सोंपें कोत्ता आनी ताका आनीक हे संवसारांत जेवपाक आदार मेळटा हें आमी करुया दुसरें आयज बिणान बांदू आमी हो वांजेल आयकला जेजू एकोपार सांगता एका मुगदोमाक तो बाटाची वाट लायता म्हणून वचून दुनियान सांगलें तो जे बाटाची वाट लायता तेन्ना दुनियान आपोवन हाडलो ताका अरे हांव कितें आयकोता तुजें म्हजे बाटाची वाट लायता तूं आनी तेन्ना सांगलें ताका तुका हांव काडटलो आतां सर्विसेचो काडटलो मुगदम म्हणून काडटलो आनी तेन्ना वेता आनी चिंता कितें कोत्तलो आतां फुडें कितें जातलें म्हजें मागीर गमलें ताका एक रिणकाराक आपयता पयल्याक आपयता आनी म्हणटा कितलें देवा आहा तूं 100 मापान त्यार तुजें पोत्र घे आनी अयशीं बरय दुसऱ्याक आपयता कितलें देवा आहा तूं 100 मापांक घोव 80 बरय पोत्र घे 80 बरय कित्याक केलें ताणें काडलो म्हणटा हूंय वेतलो सिरियस काडलो म्हणटच पूण हे म्हाका घेतले आपणाच्या घरांत कित्याक ताचें रीण हांवें उणें केलें तर जेजू वाकाणटा ह्या मनशाक न्हय ताणें चोरी केली म्हणून विजन हेच भाशेन आमकां एक विजन आमचो शेवट कितें जातलो हे संवसारांत हांव मेलो म्हणटच म्हजो शेवट कितें जातलो हें विजन आमकां आसूंक जाय आनी हें विजन आमकां आसून बिणान बांदू आमी तेवे एकठांय कोत्ता स्वर्गाराज्यान न्हय संवसारांत स्वर्गाराज्यान तेवे एकठांय कोत्ता जेन्ना हांव मोतां तेन्ना म्हजी जोडटी जातली आनी जोडटी जाता तेन्ना देव आमकां म्हणटलो तुवें बरें केलें तुवें स्वर्गाराज्यान तेवे एकठांय केलें बरें शिंपडायलें दुसऱ्यांक बरें केलें दुसऱ्यांक ना ताका दिलें दुसऱ्यांक पावलो हे तेवे आमी एकठांय करूंक जाय बिणान बांदू हें विजन आमकां आसूंक जाय मेलो म्हणटच म्हणजे कितें जातलें वयतलो हांव हें आमकां आसूंक जाय तर बऱ्यो वस्तू करपा ह्या संवसारांत हें देणें आमकां मिसांत मागुया C14, page number 34.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार दिवपाक मानता असलें म्हण मागुया. एक तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकानी वैवीक आमच्या राज्य पुरी सभेच्या सर्वेस्पर कोणवाड्या बापा, हेजीच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडोवं, तिका लागून जे बाम काकुचो पावस आमचेर जे पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर काळे आनी सरताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगाच्या पुतावर मनशा कडच्यान रचलें, ताचे वरवीं नवें आमकां सारक्याचें केल्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता. शेवा पृथ्वी तुका वाकाणटा, तारण मेळीची पर्जा सर्गाऱ्या कातळ्यान तुका दिन वाचता. संतां भोगताय सभा तुका सगळ्या देवता संगाती संतोशान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, कोरोस तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोड. तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवीत करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परें जाण जातोस ताणें काज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरा. भावार्थाचो गूट परगटुया. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेस कुळार गोश्युतिल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्बा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदत्तां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर
आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान उदार बापा सर्व नोंद आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक आमी एकामेकाक सांगात दिवपाक भोव करून आमचे समुदायांत फुडाऱ्यान जाणां जावपाक कोण एकसूरपण भोगिता एकसूरपण आहा ताचे सवें आनी ही भेट करपाक बापसाहेब मागता ते भाशेन आनी हें मरण वाटावपाक आत्मंगात सुइसायड वाटावपाक हें ताणें मागून सगळें आमच्या आपा म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयागण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान अतिरिक्तां तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकातांतली वाडटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका कोडान सांबाळ. जो शेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे आमची देवाचे शेळी संवसाराचे आमची देवाचे शेळी संवसाराचे आमकां शांती. हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. तुज्या एकाच म्हाका भलायकी आत्मिक कुमयां खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus. Oh,
प्रार्थुया. सोर पदवीधर आनी दयाळ बापा, चे देवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक पळजोड अशें कर, जेचे कुडी रोगता जेवणान तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलें. तातूंत बासायल्लें सर्गें सूख जोडूंक हे जेवणा वरवीं आमकां तयार कर, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. ब्लेस. भाव भयणीनो, निमणो आशिर्वाद दिवचे आदीं आयज हो आशिर्वाद आमी बागेवन काल्लो आकुटीस हाचे मजतीन घेतले. आमी 400 वर्सांची समरंभणी करता आसतना आमची इगोर्जेन जी आदलीं कॉंत्रेलां आसलीं ती परतून बसयल्यात आनी तातूंत आमच्या सांता भक्तांच्यो इमाजी आसात. हाचो अर्थ आमी तांचेर नदर मारता तितले पावटी तांचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक एक प्रयत्न आमचो जावंक. ह्यो इमाजी घातल्यात त्यो एक आयडल वर्शीप न्हू हाची मातशें चोत्राय धरची. ज्यो इमाजी घालता आमी त्यो ते देव न्हू म्हणटच तांकां आमी नमस्कार करिना वा तांकां आमची भोजवण ना, पूण तांकां आमी वेनरेट करता, वेनरेशन. आनी तांचे मजतीन आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरता, कित्याक ते तांणी देवान दिल्लें जिवीत जियेल्यांत आनी तांणी जैत व्हेलां ह्या पासत. तर आयच्या दिसाक काल्लो आकुटीस हो आमचो आतां भुरगो सांत खरीच भाशेन आमच्या तरणाट्यांक एक उत्तेजन जावचे पासत आयज आमी ही इमाज काल्लो आकुटीसाची इमाज आयज आमी ह्या पयल्या कॉंत्रेलान घालतले. ताचेर ह्या वेळार आमी आशिर्वाद मागुया. आमचो जबाब जावन दी. एक एक मागण्या फाटल्यान सरेस्परा कोरे भक्तीचो अनुभव आमकां दी म्हणुया. कोणवाड्या बापा, जोजापांचो आमी सदांच उगडास धरचो म्हूण तुजी खुशी. दिसत्यो वस्तू पळोवन तुजी काकूत खोलायेन नियाळोवंक आमची मनां उजवाडाय. जबाब. खरें मनान स्वतान भोजवण करपी तूं सोदताय. हे वस्तूंच्या आनी कुणेच्या आदारान आमी खरे भक्तीची आनी भारताची वाट धरूंक आमकां आदार दी. जबाब. आमी सदांच मागणें करचें म्हणचे पुता उद्देशीन ती आमकां आज्ञा दिले. मागण्यांत ती रावन भक्तीपणां निर्मळपणां आमचें जिवीत सारूंक आमकां फावो कर. जबाब. सर्वेस्ताच्या पयस सभेंत
आमी भाग्योतपणान जिवन आमची सोडवण करूंक तूं आमकां तरेकवार उपाय फावो कोत्ताय. पवित्र सभेंत आमकां मेळटा ते सगळे तुज्या उदारगती खातीर आमी बापूडशें कर. जबाब प्रार्थुया. तुजे नांग वाकाणणी सर्वेस्परा तूं रोप आनी शेवट दोरेके आशिर्वादाचो. हाजे आशिर्वादाची ओकोण भोगतीन तूं संतोसताय. काकुतीन जाकराच्या आदाराके आनी भारताची आमी भोक्तीची कुणां वापरता. फादर भाग्यवंत कार्लोस आकुतीस ती तुज्या पुताची सारकी जावंक दिसा दिसपोटी प्रयत्न करूं तुजो जियेता राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. क्रिस्ताचो आपलो बोळवप उगडावपाक केला तो देव ताची जीण ताची जिणे सारकी करून ताका रूप पडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. भाग्यवंत कार्लोस आकुताच्या नांवान सोरदा देव तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया, आमी एकाय जाल्या, सोमे माझा जेजू आमच्या राया, इंडियेचे मोजाला खनी एकठांय जावया आमी. क्रिस्ता राया करूंक नोमान एका गाड्यार एका काळजा. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या